नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभेत दिल्ली सरकाराच्या कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव जालो सादर. गृहमंत्री अमित शाह हांणी प्रस्तावाचे केले समर्थन. फुडल्या लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एनडीए खासदारांची घेतली बसका. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत प्रधानमंत्री आनी अमित शाह हांची घेतली भेट. कसिनो आनी ऑनलायन गेमिंगाचेर आकारता तो जीएसटी आतां दर्शनी मोलाचेर आकारतले. 51व्या जीएसटी बसके उपरांत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी दिली म्हायती. म्हादय न्हंयेचेर 5 धरण प्रकल्पांचेर काम जानेवारी म्हयन्यामेरेन जातले सुरू. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी विधानसभेत दिल्या म्हायती. नामनेचे कवी आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे आदले वांगडी पद्मश्री ना. धोब मनोहर संवसाराक अंतरले. साहित्यीक आणि राजकीय मळावेल्या फुडाऱ्यांनी उक्तायला दूख. आता खबरो विस्तारान. आज लोकसभेचे कामकाज दनपरां 2 वरां मेरेन स्थगीत जाले उपरांत दनपरां सुरू जाल्ल्या चर्चा सत्रांत राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकार दुरुस्ती विधेयक 2023 प्रस्ताव मांडलो. हे विधेयकान दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकाराच्या 1991तल्या कायद्यान दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या विधेयकांतल्यान केंद्र सरकाराक दिल्लीन नेम लागू करपाचो अधिकार मेळटा. तशेंच राष्ट्रीय राजधानी भौशीक सेवा प्राधिकरण घडोवपाचो तरतूद ह्या विधेयकांत आसा. हे विधेयक सादर करतना गृहमंत्री अमित शाह हांणी विधेयक घटनात्मक तरतुदी प्रमाण आसा आनी राजधानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आशिल्ल्यान केंद्र सरकाराक थंय खंयचोय कायदो लागू करपाचो अधिकार आसा अशें सांगलें. अनुच्छेद 239 के ए में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है. तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली. क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए 239 ए में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है. 239 ए 3B बहुत स्पष्ट है. इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेची पूर्वतयारी म्हणून 31 जुलय सावन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या खासदारां सयत बसका घेतात. आज ते पयलीं बिहारच्या एनडीए खासदाराबरोबर बसका केल्या उपरांत दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, लडाख, जम्मू काश्मीर तशेंच उत्तराखंडाच्या खासदारां सयत बसका करून येता त्या वेंचणुके साबार विशयांचेर खोलायेन चर्चा करतले. कालच्या दिसा प्रधानमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशाचे काशी, अवध तशेंच गोरखपूरच्या खासदारां सयत बसका केल्यो. ते भायर कालच्या दिसा तांणी तेलंगणा, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ आनी पुद्दुचेरीच्या प्रतिनिधी वांगडाय चर्चासत्र आपयलें. आज राज्यसभेत केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी प्रेस आनी परपत्रिका नोंदणी विधेयक 2023 चर्चे खातीर सभाघरांत मांडलें. ह्या विधेयकान दिसाळ्याचे शीर्षक तपासपाची आनी नोंदणी करपाची ऑनलायन प्रक्रिया सोपो करपाचो उद्देश आसा. तशेंच ह्या विधेयकान दिसाळ्याचे प्रसारण आनी सत्यापना संबंदीतूय तरतूद आसा. हे संबंधान निवेदन सादर करतना हे विधेयक सादें, बरें आनी वेवसाया नजरेन सोंपें करपी पावल थारतलें अशें मंत्री ठाकूर हांणी सांगलें. उस समय 8 ऐसे प्रोसेस का हिस्सा थे कि आपको 8 कदम 8 स्टेप्स थे जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता था. ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है जो सिंपल भी है, स्मॉल भी है और साइमल्टेनियस भी है. और ये ऑनलाइन प्रक्रिया में 2 महीने के अंदर अगर डिप्टी कमिश्नर यानी कि कहां करनी, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके सामने और आरएनआई में ये ऑनलाइन करना है. अगर 60 दिन के अंदर डीएम ने जवाब नहीं दिया तो आरएनआई का
यानी कि जो रजिस्ट्रार जनरल हमारा है, प्रेस रजिस्ट्रार है, वो अपनी मर्जी से उसके बाद उनको अनुमति दे सकता है। यानी कि जो 2-3 साल का समय था, अब वो मात्र 2 महीने से 3 महीने तक का रह गया है। एक बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि है। गोयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे हांणी काल बुधवारा राज्यसभेत पयलेंच भाशण केलें। जनविश्वास विधेयक दुरुस्तीक तेंको दिवपा खातीर तांचें उलोवप आशिल्लें। गोंया खातीर हें विधेयक गेम चेंजर थारतलें असो हावेस खासदार तानावडे हांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. So it is noteworthy that this bill proposes to amend 183 provisions in 42 central acts administered by 19 departments, which covering various domains such as environment, agriculture, media, industry, trade, information technology, copyright, motor vehicles, cinematography, food safety, the Indian Postal Act, and many more, sir. Sir, as a great step to achieve ease of doing business, the bill will discriminate minor offences that do not involve any harm to the public interest or national security and replace them with the civil penalties or administrative actions. Sir, especially for my state of Goa, this bill will be a game changer, as with the guidance of our Honorable Prime Minister, our state is emerging as a vibrant investment destination and is leading among a small states at a union in terms of ease of doing business, sir. I support this Janavishwas Amendment of Provision Bill 2023. कॅसिनो आणि ऑनलायन गेमिंगाचेर आकारतात तो 28% वस्तू आणि सेवा कर म्हळ्यार GST तांच्या दर्शनी मोलाचेर आकारतले अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी स्पश्ट केलें. 51व्या GST बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत मंत्री सीतारमण उलयताल्यो. Goa and Sikkim kept appealing, saying we are small states, we need to be given a consideration. Andhra Pradesh FM also said we should have large heart and help out small states. The council agreed today to come back after 6 months to review the way in which this is getting implemented. When I say 6 months, it's not 6 consecutive months beginning from today. It begins from after when this gets implemented. 6 months of implementation hopefully will give us some inputs, and also we can share our experiences to see how it is going on. आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मध्य प्रदेशाच्या भोपाल हांगा आयोजित कार्यावळींत उर्मेशा ह्या संवसारीक साहित्यीक उत्सव तशेंच उत्कर्ष ह्या संवसारीक लोककला आनी आदिवासी कला महोत्सवाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना कला आनी साहित्य हें लोकांक एकठांय हाडपाचें काम करता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. तशेंच आज मेरेन साहित्य आनी कला क्षेत्रांत मनशाचें प्रतिबिंब जावन मनशाचें अस्तित्व तिगोवन दवरपाचें काम केलां अशें तांणी सांगलें. Facing many challenges, we must find effective ways to build greater understanding among peoples of different cultures and beliefs. Storytellers and poets have a central role in that effort because literature has the unique ability to connect our experiences and to transcend our differences. Let us use the ability of literature to reveal our common destiny and strengthen our global community. Everyone is familiar with the timeless supremacy of literature. The greatest empire having worldwide domination in the 19th and early 20th centuries has become history. But the power of the writings of William Shakespeare is everlasting. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. The only show
live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसुवापर्यंत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. ह्या वेळार तांचे वांगडा केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आनी नवनिर्वाचित राज्यसभा वांगडी सदानंद शेत तानावडे हेवूय हाजीर आशिल्ले. संसद संकुलांत ताचे पयलीं तांणी केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांची लेगीत भेट घेतली. दोनूय फुडाऱ्यां वांगडा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास केल्ल्याची खबर आसा. म्हादय न्हंयचेर 5 धरण प्रकल्पाचें काम जानेवारी म्हयन्या मेरेन सुरू जातलें. ह्या न्हंयचेर एकूण 6 धरण प्रकल्प जातले आनी राज्यांत नवे 100 बांद बांदतले अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. म्हादय विशयाचेर गोंयची बाजू भक्कम आसा आनी न्यायालयांत ताचेर सुनावणी सुरू आसा अशी माहिती मंत्री शिरोडकर हांणी दिली. काल सांजे खात्याच्या पुरवणी मागणे वेल्या चर्चेक जाप दितना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. आमी आमच्या ल्हानशा गोंयांत न्हय फक्त 75 जवळ 162 दोन्ही डिस्ट्रिक्ट एक कडेन करून 162 सुमार बॉडीज आमी आयडेंटिफाय केल्यो आनी ताजी सुधारणा करपा संबंधी काम जे आसा पळय न्ही ते गेल्या वर्सा पासून चालू दवरलेलें आसा. सो महाशय सुदैवान आमचे कडेन 1961 नंतर 6 डॅम जाल्ले आसात आनी एक डॅम जो आसा पळय न्ही तो इंटरस्टेट जे महाराष्ट्रांत तो डॅम बांदिल्लो आसा. गोंयचे तातूंत कॉन्ट्रिब्युशन जे आसा पळय न्ही ते 75% आसा आनी 75% कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्ले कारणान आमकां 75% उदकाचो सांठो मेळटा. बाकीचे 6 डॅम जे आसात तातूंतले 2 डॅम जे आसात ते काणकोणा आसात म्हणजे त्या तालुक्या पुरते तांचो हिशोब धरपाक जाता. पूण आमकां नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा काणकोण मायनस करून म्हणजे 11 तालुक्या खातीर आमकां हे 4 डॅम जे आसा पळय न्ही एक सालावली डॅम, दुसरो आसा तो अंजुना डॅम, तिसरे आमठाणे आनी आमची पंचवाडी म्हैसाळ हे 4 डॅम आमकां उपयोग आसात. आनी एक विशय आयलो तो टायगर कॉरिडॉर जो आसा पळय न्ही तो टायगर कॉरिडॉर केलो जाल्यार आमकां म्हादय आमची सालवार जातली काय अशें म्हणून. टायगर कॉरिडॉरचो विशय सरकारान तेजी पॉलिसी घेतिल्ली डिसिशन घेतिल्लें आसा. म्हाका दिसता तो आनी हो विशय आमी मिक्स करचो न्ही. वी आर स्ट्रॉंग इनफ टू डिफेंड अवर कॉज गोंयकारांचे कॉज एज फार एज म्हादय इज कन्सर्न इन द कोर्ट. बोंडलाय अभयारण्यातल्या प्राणी संग्रहालयाचे अपग्रेडेशन करपा खातीर केंद्र सरकारा कडेन यत्न करतले. ह्या प्रकल्पाचो मास्टर प्लॅन तयार जाला आनी हे खातीर 100 ते 150 कोटी रुपये खर्च जातलो अशी माहिती रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी आज विधानसभेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या वरांत क्रूज सिल्वा हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मंत्री राणे जाप दिताले. टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स आमकां हे फिगर म्हाजे कडेन जो आयला is per year the number of people who visit as of 22-23 is around 80 and odd thousand. ते बोंडला जू अपग्रेडेशन करपाची गरजूच आसा. हे बोंडला जू स्पीकर सर आमची चर्चा डिपार्टमेंटान जाल्ली आसा, केंद्र सरकार कडेन बी आमची चर्चा चालूच आसा. ह्यो ज्यो अपग्रेडेशन जे म्हणटा वन टायम अपग्रेडेशन करपाची गरज आसा. आमी जे पीसमील आमी जे करता आमचे कडेन ज्या तरेन फंड येता त्या तरेन आमी जे पीसमील आमी करपाचो आमचो प्रयत्न म्हाका दिसना तेज्यातल्यान आमी त्या तरेचे परिवर्तन थंय करूं शकतले. CF आनी आमी पयर चर्चा करताले की आमकां कशें आमकां फुडें वचूंक जाय. पीसमिलान तुमी कांय गोश्टी करूं शकता. पीसमिलान आतां पयर आमकां कोणी सांगलें की आमी एनक्लोजर्स ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करपाक शक्य. पूण मास्टर प्लॅन जो आमचो ऑलरेडी मास्टर प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. त्या मास्टर प्लॅनच्या अनुसार आमकां मिनिमम स्पीकर सर आमकां 100 ते 150 कोटी रुपया जाय हे इम्प्लिमेंट पूर्णपणे करपाक एका झटक्यान जर करूंक जाय जाल्यार. पूण ते एका झटक्यान जावपाचें ना. इट वील हॅपन इन फेजीस बट दीस इज वॉट दॅट हॅज बीन अप्रूव्ड. आमचो मास्टर प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. मोरजी फुटबॉल मैदानाचें काम कायदेशीर सोपस्कर पुराय करून 1 वर्सा भितर पुराय करतले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी विधानसभेत दिली. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी विचारिल्ल्या ह्या विशयावेल्या प्रश्नाक मंत्री गावडे हांणी जाप दिली. आदरणीय आमदाराच्या बरोबर ह्या मैदानाची पाहणी आम्ही आमच्या टेक्निकल टिमा भितर केल्ली आशिल्ली.
त्या संदर्भान जे मैदान जे आता ते अत्यंत गंभीर परिस्थितीन आसा हे आदरणीय आमदाराकूय खबर आसा. जो सिटींग जो स्टँड जो आसा तो स्टँड एकदम डायबिलेटेड कंडिशनान आसा आनी ताजें स्ट्रक्चरल ऑडिट किंवा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ही पयलूच आमकां जाणून घेवपाक जाय आनी ह्या संदर्भान आमचे PWD जे आसा तांकां आमी पत्र बरयतले. आनी त्याच प्रमाणे जे मैदान जे आसा ते मैदान सद्या अत्यंत ते खेळपाचे सारकें ना. पण एकूच हांवें आदरणीय आमदाराक सांगिल्लें आसात की बरेचशे फावटी आतां सद्या आमचे एंटायर टीम जी आसात ती नॅशनल गेमा खातीर एंगेज आसात. पूण डेफिनेटली हांवें सांगिल्लें आसात की 2024-25 ह्या मैदानाचें काम आमी हातान घेवया आनी विदीन 1 year ऑफ टायम आमी हे मैदान कंप्लीट करुया अशें हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसात. गोंयच्या सगळ्या पालिका वाठारांतल्या घरपट्टी मोलांत समानता येवंक जाय हे खातीर सरकार निर्णय घेतले आनी धोरण आपणायतले अशी माहिती शार आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आज विधानसभेत दिली. फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी नगरपालिका वाठारांतल्या येणावळी संदर्भात प्रश्नवरांत प्रश्न उपस्थित केल्लो ताचेर मंत्री राणे जाप दिताले. I will check with the department and I will find out and I will intimate the member during the course of this session itself. But I totally agree with him on the aspect of grade A, B and C that there should be uniform tax policy. We will make sure that will you verify? No? Yeah, I'll verify. पणजी फोंड्या ह्या मार्गाचेर विस्तारीकरण करतना भोम गांवांत खंयच्याच देवळाची मोडतोड जावची ना. रुंदीकरणाच्या कामाक ज्या लोकांची घरां वतलीं तांकां परतून घरां बांदून दितले अशी स्पश्ट गवाय भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी आज विधानसभेत दिली. शुन्यवरान गणेश गांवकार हांणी ह्या मुद्द्याचेर सरकाराचेर लक्ष वेधिल्लें ताचेर मंत्री काब्राल हांणी निवेदन करून चड म्हायती दिली. म्हाका दिसता हांव हो इशू 2-3 फावटी असेंब्लीन हांव मिनिस्टर जाल्यार येयल्ला आनी हांवें एश्युरन्स दिल्ले हावजान जे स्ट्रक्चर आसा इवन ती घरां आसा तांकां आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून दिता स्पीकर सर. बिकॉज जे करपाक जाय ते करपाक जाय स्पीकर सर. अशें पळोवपाक गेल्यार आतां काल एक आमी घर मोडलां मालपे हे चालू आसता स्पीकर सर. पूण आमी रस्त्यार कोणाक उडयना स्पीकर सर. आमी तांकां रिहेबिलिटेट करपाक इवन भाडे घराचे जे तो टेम्पररी घर जर घेता इवन ताका भाडे दिवपाचें प्रोविजन आमी केला स्पीकर सर. आनी आमी प्लॉट करून ताका जागोय दिता आनी स्ट्रक्चराचे व्हॅल्यू आसा तोय आमी ताका दिता स्पीकर सर. हो बेश्टो खंयच्या खंय पावता स्पीकर सर. हितू भितर म्हाका सरपंच बोमा आसा तेणी पंचायतीन म्हाका लेटर केल्लें ऑनरेबल मिनिस्टर CMाक केल्लें आनी हांवें प्रेजेंटेशन दिलां एंटायर म्हजी टॅक्निकल टीम घेवन पंचायतीन आनी एक्सप्लेन केला कितें कितें वयता स्पीकर सर. हितू बेश्टो एक दोग जाण बेश्टो गोल घालपाचो प्रयत्न करता. हितू भितर कांयच प्रॉब्लम ना आनी खंयचेच देवूळ वचना स्पीकर सर. ह्या एश्युरन्स हांवें फाटीं दिल्ले आतांय दिता. पूण सर्वे नंबर जेन्ना एक आसता आख्खो देवळाचो तितू येलोसो एक्विजिशन जो दुसरे सायडीन करपाक जाय तितू सर्वे नंबर येतलो स्पीकर सर. पूण आमी खंयचेच देवूळ आनी कितें म्हणना. पालिका वाठारांत दिसवड्याचेर कंत्राटी काम करपी 5 वर्सां जाल्ल्या कामगारांक नियमीत करपा खातीर आपल्या खात्यान प्रस्ताव तयार केला आनी तो सोमार मेरेन सरकारा कडेन धाडटले अशी माहिती शहर आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत दिली. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी हे विशींचो प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताचेर विजय सरदेसाय, उल्हास तुयेकार, डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी लेगीत कांय उपप्रश्न उपस्थित केले. प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन जो कोण कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा स्पीकर सर 5 वर्सां जावन 7 वर्सां जावन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमी ऑलरेडी घेतलेले आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी कांय प्रमाणान आमी केल्ले आसा तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवन तांकां बाकीच्यांक बी दिवपाची गरज आसा. ते ऑलरेडी प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक धाडला. तुमचो जो विशय जो आहा जे 5 वर्सां जावन दिगंबर कामतांचो विशय काडला ते 5 वर्सां जावन हांव डायरेक्टर DMA हांगा उत्तर खंयचेय येवं तुमकां सांगल्या प्रमाणे लास्ट हांव ताका आतांच हांगा तो आसा प्रेझेंट ऑफिसर्स लॉबीन हांव ह्या फुडल्या विकानूच हांव प्रपोजल हांव सरकाराक धाडून दिता. मागीर तुमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी सरकाराची पॉलिसी कारण पर्सनल डिपार्टमेंट थंय लागता हांव म्हाजे कडल्यान एक प्रपोजल पॉझिटिव्ह प्रपोजल की 5 वर्सां जावन जे कामगार जे आसा हांकां एक वेगळ्या तरेचो स्टेटस दिवपाची गरज आसा कित्याक तांकां बी सिक्युअर करपाक जाय हे हांव अश्युरन्स हावजाक दिता आनी हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून हे फुडल्या सोमार पर्यंत डायरेक्टराक हांव डायरेक्शन दितलो की हे जावंक जाय. प्रत्येक म्युन्सिपालिटीचो कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रपोजल एक कंबायन करून सरकाराक धाडून दिवपाक. खबरापत्रांत घेवया आनीक एक ल्हानचो विसव. Namaste land. Marhaban ilal Hind. Zari India. Salam India. Namaste India. नमस्कार भारत.
نحن هنود India. Hindian. Salam Hindustan. We are India. You can watch Doordarshan's national channel on 114 number on Tata Play, 148 on Airtel, 302 on Sun, 40 on Hathway, 175 on D2H, 138 on Den, 193 on Dish TV, and number 2 on Free Dish. मिसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. वेगवेगळ्या खेळांत प्रावीण्य मेळोवपी दिव्यांग खेळगड्यांक येता त्या गणेश चतुर्थी पयलीं आर्थीक इनामां भेटयतले. अशा खेळगड्यांक तांच्या हक्का सावन वंचीत दवरचे ना अशी स्पश्ट गवाय खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी विधानसभेत दिली. राज्यांतल्या खेळा मैदानांत तशेंच संकुलांत दिव्यांग खेळगड्यां खातीर आवश्यक साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सरकार बांदील आसा अशें लेगीत मंत्री गावडे हांणी स्पश्ट केलें. हांवें ऑलरेडी सांगिल्ले आसात की हे जो कॅश अवॉर्ड्स जे आसात ते बाय गणेश चतुर्थी आमी सगळ्यांक दितले आशिल्ले. रिगार्डींग द पॉझिटिव्ह ऑफ द फंड्स म्हणिल्ले आसात, ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन आमी कोण गोल्ड मेळ्ळें किंवा जाका मेडल मेळ्ळें इमिडिएटली वी कॅनॉट रिलीज अ कॅश फंड, कारण आमकां त्या संदर्भात सर्टिफिकेट्स घेवचे पडटा. फाटले कांय दीस बरेच गाजिल्ल्या वाराणसीच्या ज्ञानव्यापी मशिदीच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण म्हणजे ASI करपाच्या संबंधात अलाहाबाद हायकोर्टान आज एक म्हत्वाचो निर्णय दीत हे सर्वेक्षण करपाचेर मंजुरी दिली. वाराणसी जिल्ल्याध्यक्षाच्या निर्णया आड अंजुमन इंतजामिया मस्जिदीच्या कमिटीन दाखल केली याचिका आज न्यायालयान भायर मारीत मुखेल न्यायाधीश प्रितंकर दिवाकर हांणी कायद्याच्या हितान हे सर्वेक्षण करप बरोबर थारतले अशें सांगलें. तशेंच पुरातत्व सर्वेक्षणान दिल्ले प्रतिज्ञापत्रान अविश्वास दाखोवपा सारकें कांयच कारण ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. हे विशीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या वतीन प्रतिनिधित्व करपी एडवोकेट विष्णु शंकर जैन हांणी पत्रकारांक चड म्हायती दिली. उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का. कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ. और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित. नामनेचे साहित्यीक आनी प्रगतशील शेतकरी म्हणून नामना मेळयल्ले वडील कवी ना. धो. महानोर हांकां आज फांतोडेर पुण्यांत मरण आयलें. तांची पिराय 81 वर्सां आशिल्ली. तांचे कुडीचेर फाल्यां संभाजीनगर जिल्ल्यांतल्या तांच्या मूळ पळसखेडे ह्या गांवांत निमणे संस्कार जातले. कवी ना. धो. महानोर हांणी 6 दशकां परस चड काळ वितीचें साधना केली. तांणी कथा संग्रह, काव्य संग्रह, लोकगितां अशा वेगवेगळ्या प्रकारांतल्यान साहित्यीक सेवा केली. 1991 वर्सा तांकां भारत सरकारान पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केलें. ते भायर महाराष्ट्र सरकाराचो कृषी भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानाचो जनस्थान पुरस्कार, विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार, मराठवाडा भूषण ह्या सारक्या पुरस्कारांनी सन्मानीत केल्ले. 1978 वर्सा ते महाराष्ट्र विधान परिशदेचे वांगडी आशिल्ले. तांच्या मरणाचेर साहित्यीक आनी राजकीय मळांतल्या फुडाऱ्यांनी दूख उक्तायलां. आनी आतां नजर मारूया खेळा मळार. ऑस्ट्रेलियन बॅडमिंटन सर्तीन HS प्रणॉय, किदंबी श्रीकांत आनी PV सिंधू ह्या भारतीय बॅडमिंटन खेळगड्यांनी ऑस्ट्रेलियन खुल्या बॅडमिंटन सर्तीच्या फुडल्या फेरयेंत प्रवेश केला. पयल्या फेरयेच्या सामन्या मजगतीं जाल्ल्या दुखापतीक लागून लक्ष्य सेन ह्या खेळगड्याक मात सर्तींतल्यान माघार घेवची पडिल्ली. भारत आनी वेस्ट इंडीज पंगडा मदल्या 20 षटकांच्या क्रिकेट सामन्याच्या खेळाक आज सावन सुरवात जाता. 5 सामन्याच्या माळेंतलो आयचो पयलो खेळ त्रिनिदाद हांगा जावपाचो आसा. भारतान वेस्ट इंडीज भोंवडेंतली कसोटी सामन्याची माळ 1-0 जाल्यार मर्यादीत षटकांच्या सामन्याची माळ 2-1 अशा फरकान जिखल्या. फाटले 2 दिसां सावन गोंयांतल्या सगळ्याच वाठारांनी पावस विसव घेतला. कांय वाठारांत शिपडून पावस पडटा. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत 0.38 इंच पावसाची नोंद जाली, जाल्यार आतां मेरेन 98.72 इंच पावसाची नोंद जाल्ल्याची म्हायती पणजे वेधशाळेन दिल्या. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केले ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपूच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभेन दिल्ली सरकाराच्या कायद्यान दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव जालो सादर. घर मंत्री अमित शाह हांणी प्रस्तावाचें केलें समर्थन.
फुडल्या लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एनडीए खासदारांची घेतली बसका. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत प्रधानमंत्री आनी अमित शाह हांची घेतली भेट. कॅसिनो आनी ऑनलायन गेमिंगाचेर आकारता तो जीएसटी आतां दर्शनी मोलाचेर आकारतले. 51व्या जीएसटी बसके उपरांत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी दिली म्हायती. म्हादय न्हंयचेर 5 धरण प्रकल्पांचेर काम जानेवारी म्हयन्यामेरेन जातलें सुरू. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी विधानसभेत दिली म्हायती. नामनेचे कवी आनी महाराष्ट्र विधान परिशदेचे आदले वांगडी पद्मश्री ना. धो महानोर संवसाराक अंतरले. साहित्यीक आनी राजकीय मेळाव्यार फुडाऱ्यांनी उक्तायलां दूख. आनी खेळांत क्रिकेट भारत वेस्ट इंडीज पंगडा मदल्या 20 षटकांच्या क्रिकेट खेळाक आज जातली सुरवात. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.